नोव्हेंबरान टुरिस्टांक सी प्लेन सुरू जातले ते शिवाय 1-2 दिसान मिरामार रेश मागूश रोपवेचे टेंडर काडपाचे आसात म्हूण पर्यटन मंत्री दिलीप पुरोयकार सांगता। पर्यटन खात्यान नव्या टुरिस्ट सिजनाची नेटान तयारी सुरू केल्या। पुरोयकारान बागा बिचार हॉट एअर बलून लॉन्च केला। सांगे केपें कुडचड्या सारकेल्या वाठारांनी हॉट एअर बलून सर्व्हिस सुरू जातली म्हूण पुरोयकार उलयलो। आयच्यान ही एक्टिविटीज आमी बागा बिचा वयल्यान सुरवात केल्ली आसा। बलूनची एक्टिविटीज जी आसा ही एक्टिविटीज हांगाय चलतली। सांगे केपें कुडचडे ते सायडीन इंटेरियर पार्ट आहा पळय थंयसर चलतली। सादारणशे म्हाका दिसता 10 ते 15 मिनटांच्या कालावधीचो जर आमी रायड घेतले जाल्यार सादारण तेजो खर्च 1000 पर्यंत आसा। सी प्लेन सादारणशे तशेंच मध्यापर्यंत नोव्हेंबराच्या सुरू जातले ही आमकां कंप्लिटली आयडिया मेळ्ळ्या। ह्या म्हयन्याच्या 15 तारखेर आमचे रोपवे जो मिरामार टू रेश मागूस हेचे टेंडर 15 तारखेर आसा आनी 15 तारखेर टेंडर ओपन जावन जे एजन्सीक मेळटले ते एजन्सीक एका वर्सा भितर सुरवात करप हे आमचे कंडिशन आसा पयलें। आनी हे 3-4 एक्टिविटी ज्यो आसा ह्यो 3-4 एक्टिविटी गोवा ट्युरिजमान एड जावन आमकां आनीक टुरिस्ट ह्यो एक्टिविटी एन्जॉय करपाक गोंयान येयल्ले आमकां पळोवपाक मेळटले। आमच्या ज्युडिशियल आनी ट्युरिजम डिपार्टमेंटान ह्यो एक्टिविटी सुरू केल्ली आसा। दुसऱ्या आयएसएलान फाल्यां एफसी गोवा आपली पयली अवे मॅच खेळटले। तांच्या मुखार नॉर्थ ईस्ट युनायटेड एफसीचे मोठे आव्हान आसा। मॅच गुवाहाटीन जातली। ह्या मॅचीक एफसी गोवा टीम भायर सरली। फाटल्या मॅचीन एफसी गोवाक चेन्नईन एफसीन 4 गोलांनी मारिल्ले। 3 मॅची उपरांत एफसी गोवाचे 4 पॉइंट जाल्यात। नवरात्री उत्सव घरांनी नवरात्राचे दिसा प्रमाण फुलांच्यो माळे घालून नवरात्रा पुजपाची गोंयान परंपरा। नागेशी मंगेशी रामनाथी सारकेले देवळांनी देवांचोय मकरोत्सव जाता। फुलांनी सजयल्ले मखरान देवाच्यो आरतीचो सुवाळो पळोवपासारको। ते शिवाय हालीं गुजराती दांडियाची परंपरा गोंयान सुरू जाल्या। आज पळोवया बानोड्या नागेशी, रायबंद्रा रामाचे देवळान दुर्गेचो मकरोत्सव आनी दिवचले सातेरी केळबायचे देवळांतलो दांडिया। इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार।